दिव्यवाणी 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 मोगाच्यानो मणका मोतयां आयकूंक तुमी तयार आसात न्हू? बरें, तर आयकात. बौद्ध धर्माचे मठ असतात आनी त्या मठाचो वडील आसता ताका लामा म्हणटात. आनी लामाच्या हाताखाल कितलेशेच भिकू आसतात. थोडे तरणाटे, थोडे इल्लेशे आनी ल्हान प्रायेचे आनी मागीर थोडे धाकटे भुरगेय आसतात. आनी ते लामा कडेन रावून बौद्ध धर्माची शिकवण, धम्मपद आनी हेर गजाली ते शिकतात. तांचें जिवीत सादें. सदां ते सकाळीं उठतच, तांचें मागणें जातच गांवांनी वेतात, भीक मागतात, लोक तांकां भीक दिता, जावं दी खाणाच्यो वस्तू वा पयशे. मागीर ते सकट ते आपल्या मठान हाडटात आनी सकट वांटून ते खातात आनी जियेतात. आतां एक दीस एकलो भिकू सकाळीं फुडें भीक मागूंक म्हणून बेतालो आनी थंय ताका वाटेर एक न्हंय दिसली. न्हंयत एक विंचू, इंग्लिशींत ताका आमी स्कॉर्पियन म्हणटात, तो थंय पडला आनी उदकांत वयर वेता सकयल येता, वयर वेता सकयल येता. भिकूक त्या विंचूची दया दिसली. हो विंचू आतां मरतलो म्हणून तो वेता, उदकांत देंवता आनी त्या विंचूक असो धरून भायर हाडटा म्हणटना विंचून ताका मारता, चाबता ताका. तेन्ना तो विंचूक उदकांत सोडटा. परतेन आनी थोड्या वेळान त्या विंचूक असो धरता आनी ताका तो वयर हाडून धरणीर सोडटा म्हणटना परत्यान विंचू ताका मारता. अशेंच एक 3-4 फावटी जालें. तेन्ना त्या वाटेन वयता एकलो मनीस हें पळयता आनी मागीर भिकूक म्हणटा, बाबा, तो विंचू तुका परत्यान परत्यान मारता आनी तूं त्या विंचूक कित्याक वाटावंक म्हळ्यार ताचो जीव उरूंक सोदताय, सोड ताका. तेन्ना भिकू ताणसणेन म्हणटा, विंचूची संवयच दुसऱ्यांक चाबची आनी दुसऱ्यांक चाबची ताची संवय जाल्ल्यान कोण ताचे लागीं येता पळया ताका तो चाबता. ताका दिसता कितें, हो मनीस हो मनजा ताचे लागीं येता, ताचे ठावन ताका भिरांत आसा देखून तो चाबता. म्हजी संवय एक भिकू म्हणून दुसऱ्यांची दया करची, माया करची, तांकां आदार करचो, तांची सेवा करची. देखून हांव त्या विंचूक भायर हाडूंक सोदतां. तो चाबता, कितें करूं? तो नेणा. हांव ताका बरें करूंक सोदतां हें तो नेणा. जाणा आसलो जाल्यार तो म्हाका चाबचो नासलो. विंचू आपले सवय प्रमाणें जियेता, हांव म्हज्या अभ्यासा प्रमाणें जियेतां अशें भिकून जाप दिली. आतां ही एक काणी, पूण हे काणयेंतल्यान जायतें आमी शिकूंक जाता. देवान हर एके मनजातीक एक स्वभाव दिल्लो आसा. आतां दोतोर आसता, आमी म्हणटा दोतोर मेलो. देवान ताका तसलोच गूण दिला. कावळे आसात, ते मेळ्ळें खावन जियेतात. तातूंत कितें तांची चूक आसा? ना, देवान तांकां तशेंच रचल्यात. तशें आमकां मनशाक देवान एका प्रकारान रचल्यात. आपल्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे रचल्यात. मनजाती प्रास आमी वेगळी. म्हणटच आमी वायट केल्ल्यांक वायट करचें न्ही, बरें करचें. भिकून तेंच केलें पळया. भिकून रागान त्या विंचूक मारून उडोवंक जाता आसलो, पूण भिकून तशें केलें ना. तो ताका ताचो जीव वाटावंक सोदतालो.
आमी चडशे कितें करता, कोण पळय म्हाका म्हजें वायट उलयता ताचें आमी वायट उलयता. ताणें एक थापट मारल्यार आमी 2 थापटां मारता. ताणें म्हज्या दोळ्यांक माती उडयल्यार आमी ताच्या दोळ्यांक चुनो घालूंक सोदता. पण अशें आमी रागांतल्यान रागाक वचून आमचें जिवीत रागिश्ट, रागा भरीत जाता. तांतल्यान आमी भायर येवंक जाय जाल्यार आमी आमच्या बेसा प्रमाणें, आमच्या स्वभावा प्रमाणें जिवंक जाय. आमी मन जातीच्या कास्ताची न्हय. आमी मनशां, आमकां देवान दिल्लें गिन्यान आसा, जाणवाय आसा, म्हणटच ती आमी वापरूंक जाय. आतां मनशा कडेन आमी वागतना कोण आमच्या रागार जालो म्हूण आमी रागार जावची गरज ना. पण आमी रागार जाल्यार कितें जाता पळया, तेन्ना आमचे मतीची शांती पाड जाता. मतीची शांती पाड जाताच न्हीद पडना. मागीर मतीन तींच चिंतना, ताणें म्हाका अशें कित्याक म्हणलें, तशें कित्याक म्हणलें, हांवें कितें ताचें वायट केलां, तो म्हाका कित्याक असो वायट करता, ती म्हजें अशें कित्याक उलयता. पण तातूंच आमची मत घुस्पता आनी घुस्पता आनी घुस्पता. हाका लागून आमच्या जिवितांत कोडसाण भितर सरता. आनी आमच्या जिवितांत कोडसाण भितर सरतच ती कोडसाण आमी दुसऱ्यांक वांटता. एके फावटी आमकां तें कळना, कित्याक तें कळनासतना ती कोडसाण भायर येता. आमच्या जिवितांत गोडसाण जर आसा जाल्यार ती गोडसाणी पसरता. देखीक पळया, आमचो क्रिस्तांव लोक चड करून गोंयांत ऑगस्टाचे 15 तारीखेर पातोळ्यो करता. आतां पातोळ्यो त्यो उकडच्यो पडटात. त्यो उकडटना कोण तर शेजारचीं जर आयलीं तर जाल्यार तांकां आमी सांगनासतना तांकां कळटा हांगेर आतां पातोळ्यो उकडटात. कित्याक त्या हळदी पानांचो, त्या पातोळ्याचो परमळ त्या उबेंतल्यान भायर येता, घरांत व्हरता आनी घरांतल्यान भायर येता. नाना चिंतुया, आमी आतां एक पणस कापूंक बसल्या, तेन्ना शेजान्न येता आनी तिका त्या पणसाचो परमळ येता. मागीर ती जाय म्हूण विचारता, कितें करताय गे म्हणून अशी विचारता. ती जाणा हांगेर आतां पणस कापतात. कित्याक तिका आमी सांगूंक ना. त्या परमळान तिका कळटा हांगेर पणस कापतात. त्या पातोळच्या जाग्यार वा पणसाच्या जाग्यार चिंतुया, आमच्या घरांत एक मेल्लो कुसलो हुंदीर आसा थंय. ती घाण येता, ती घरांत भरता. कोण आमच्या घरांत भितर सरतनाच तांकां नाक अशें दामून धरचें पडटा, कित्याक ती घाण येता. तर आमी एक बरी रुचीक पातोळी जावंक जाय, एक बरो पिकलोलो पणस जावंक जाय, वा कुसलोलो हुंदीर जावंक जाय. हें ठरोवचें कोणें? आमीच ठरोवंक जाय. जेन्ना हांव एका पातोळे बरी वा पिकलेल्या पणसा बरी जाता तर म्हज्या जिवितांत गोडसाण वाडत वता. आनी जर तर हांव त्या कुसलेल्या हुंदरा भशेन जाता तर म्हज्या जिवितांत नकारात्मक गजाली, कोडसाण वाडटा आनी ती हांव दुसऱ्यांक वांटता. आंतल्यान हांव बरेंपण करिना. म्हणटच हे भिकू आनी मिचू हे काणयेंतल्यान एक मुखेल लिसांव म्हणल्यार आमी सदां दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक जाय, बरें उलोवंक जाय आनी बरें करूंक जाय. पण आमी दुसऱ्यांचें बरें उलोवचें आनी बरें करच्या पयलें आमच्या मतींत तें चिंतप येता न्ही. देखून मतींत जर आमी दुसऱ्या विशीं बरें चिंतता तर उलयतना आमी तांचे विशीं वायट उलोवचें ना. कशें जाता? साध्य ना. आनी आमी बरें चिंतता आनी आमी बरें उलयता तर आमच्यो करण्यो सयत आपापींच बऱ्यो जातात. तूं बरें चिंतून वायट करूंक वचनाय आनी वायट चिंतून बरें करूंक वचनाय, तें जावंक साध्य ना. म्हणटच ही संवय आमी करची पडटा की एका दिसान येना. हाच्या फाटल्यान जायत्या वर्सांचो घाम आसा. दुसऱ्यांक बगसूंक,
दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक, बरें उलोवंक, दुसऱ्यांक बरें करूंक तें घामांतल्यानच तें येता. म्हणटच आमी सदांच दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक, दुसऱ्यांचें बरें उलोवंक आनी दुसऱ्याक बरें करूंक वावरुया. अंतल्यान आमचें जिवीत सुखी करुया, अर्थाभरीत करुया. दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी संतोश हाडुया, तांचें जिवीत सुखाभरीत आनी अर्थाभरीत करुया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी आमचो आनी तुमचो मोग असोच आसूं दी, तो वाडत उरूं दी म्हूण मागता. देव बरें करूं.